पोर्तुगीज राज्य असं थोडेच लोक आयले आम्ही तितलेच आमकां खंय तुमचेर पोर्तुगीजान आशिल्ले भशेन केला म्हणटा पोर्तुगालान आशिल्ले भशेन मूर्ती आसा पळय त्या वेर्ना पुलीस स्टेशनान दवरता. सो दिस इज द गव्हर्नमेंट अँड द गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स हू आर क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी नॉट द पीपल. म्हणजे हांगासर जे स्थान जे आसा आर्कोलॉजिकल सायट ही आर्कोलॉजिकल सायट प्रोटेक्टेड सायट आसा. पण गेल्या 10 वर्सां पासून हांगासर इल्लिगल अशे काही गोष्टी हांगा जाल्ल्यो आसात. हांगासर काही क्रॉस मारलेले आसात. हांगासर स्ट्रक्चर उबो केल्लो आसा. हांगासर इल्लिगल पाण्याची व्यवस्था, इल्लिगल इलेक्ट्रीक व्यवस्था अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था केल्ली आसा आणि ते सगळें इल्लिगल आसा. खरें म्हणजे आर्कोलॉजिकल सायट जी आसा त्या सायटीचेर अशा प्रकारची कृती जर आसा जाल्यार ज्या कोणें ती केल्ली आसा तांकां अरेस्ट करपाची गरज आसा. पण सरकार हेच्या कडेन कांयच लक्ष दिना. गेल्या 4 वर्सांसून आमी पळयता की ह्या स्थानाचेर पिलिग्रीम म्हणून एक प्रकारची यात्रा हांगासून कुठ्ठाळीसून त्या पुला कडसून ती हांगा पर्यंत यात्रा येता. 4 वर्सां जाली आणि ही यात्रा जी आसा ही कोणाची आसा? हांगासरल्या स्थानीक लोकांची कोणाची ना. हे सगळे लोक जे आसा ते एक तर महाराष्ट्रासून हाडले वयता जे बाटयल्ले आसा, जे कर्नाटकातले आसा जे बाटयल्ले आसा, किंवा अन्य गोंयाच्या भागांसून ह्या सगळ्या लोकांक बसीच्या बसी भरून त्या लोकांक थंय हाडले वयता आणि थंयसून तेंचे हांगासर यात्रा काडटा, पिलिग्रिमेज करता. बरें, फेस्त कसले करता? फेस्त फादर वाजचे करता. हे फादर वाज जे आसा हे संत पुरुष खरेच, जेणे शिंदोळे हांगासर मोठे कार्य केल्ले आसा. पण तेचो फायदो घेवन हे पोर्तुगीज धार्जिणे काही लोक जे आसा पळय, ज्यांच्यांनी अशा प्रकारच्या जाग्याचेर हडप करपाचो प्रयत्न जो आसा, ही आर्कोलॉजिकल सायट जी आसा ती आपल्या ताब्यान घेवपाचें काम जे आसा तर चर्चचे पाद्री आनी चर्च हे करीत आसा. आणि गेल्या 4 वर्सां पासून जशें म्हणटा हांव की ही सगळी जागा जी आसा ती हडप करपाचो प्रयत्न केला. गेल्या अनेक वर्सां पासून हांगासरले काही स्थानीक हिंदू जे आसा ह्या सगळ्याक विरोध करता. पण ह्या विरोधाक न जुमानता अशा प्रकारचे कृत्य जे आसा हे चालू आसा. खरें म्हणजे ह्या आर्कोलॉजिकल सायटीचेर जेन्ना अनेक प्रकारचे कंप्लेनी गेल्यो, खरें म्हणजे ह्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटचो डायरेक्टर जे आसा त्याने खरें म्हणजे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. पण तो एक्शन घेयना. तो आपले दोळे बंद करता, कान बंद करता आणि उलट आमच्या लोकांचे ज्यांच्यानी कंप्लेनी केल्या त्यांचे केसी घालता. पोलीस हांगासरले अधिकारी आसा म्हणजे वेर्ना पोलीस स्टेशन प्रामुख्यान, ह्या वेर्ना पोलीस स्टेशनातले सगळे पोलीस जे आसात हे सगळे एका सामील आसात. हे यांच्या कडसून हप्ते घेता आणि हे हप्ते घेऊन हे पोलीस आणि हे सगळे डिपार्टमेंट जे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जे आसा हे हिंदू हांगा फसयता आणि ह्या पोर्तुगीज धार्जिण लोकांक जे आसा पळय त्या लोकांक फावर करता. म्हाका खरें म्हणजे ह्या सरकारान, ज्या सरकारचो मंत्री, ह्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटचो मंत्री जो आसा सुभाष फळदेसाय, हो खरो म्हणजे छत्रपती शिवाजी राजांचा मावळो म्हणटा स्वताक. स्वताच्या घरासमोर हेने शिवाजीचा पुतळो पुडला आणि त्या पुतळ्याक थंयसर आपण मानवंदना दिवन उडयली भायर सरता. ह्या सुभाष फळदेसायाक जो मंत्री आसा ह्या हाचो, तेका जर शिवाजीचा एक गुण सुद्धा जर आसा त्याच्या मनान आणि आंगान जाल्यार त्याने ही कृत्या जी चालल्या हांगासर, ही 4 वर्सांची कृत्या चालल्या, त्या कृत्याचेर लगेच तरी ऍक्शन घेवपाचें आसा. राम मंदिर जे आसा हे 500 वर्सां आमी हिंदू लढले आणि 500 वर्सां नंतर आमी राम मंदिर घेतिल्लें आसा. हिंदू समाजान जर ठरवलें गोंयच्या की हे स्थान जे आसा हे जर घेवपाचें आसा जाल्यार आमी लढो दितले. 100 वर्सां 200 वर्सां लढो दितले आणि हे विजयदुर्गाचे मंदिर जे आसा ते आमी ताब्यान घेतले. फूल हांगासर प्रोटेस्ट करपाक येयल्या जाल्यार थंयसर पुलीस आमकां आडयता. इलिगल आमी लिगली प्रोटेस्ट करपाक येयल्या, शांतीप्रमाणे प्रोटेस्ट करपाक येयल्या. आर्किओलॉजी सायटाचेर जे इलिगल विजिबल पंडाल कन्स्ट्रक्शन विथ क्रेन हे दिसता तेजेर पुलीस एक्शन घेयना. पूण आमी जे तेजे अगेन्स्ट जर प्रोटेस्ट करपाक येयल्या जाल्यार आमच्या खातीर 500 पुलीस आयज हांगासर हजर आसा. 500 पुलीस जाल्यार ऑन वॉट बेसीस वी वील बिलीव ऑन पुलीस? खंयच्या बिलिवाचेर? जेन्ना हांगासर 4 वर्सां जाली प्रत्येक वर्सा हांगासर गव्हर्नमेंट आर्किओलॉजिकल सायट अकॉर्डिंग टू रूल अलाउडूच ना.
थंयसर 100 मिटरच्या आजूबाजू सुद्धा अलाउड ना कितें बांदपाक. पूण हे आर्किओलॉजी सायटाच्या भितर हेंच्यांनी येदो व्हडलो पंडाल विथ द क्रेन आनी एवरीथींग तेंच्यांनी उबो केला आनी पोलिसांनी दोळे बंद केल्ले आसा काय? तेन्ना लोक दिसना तेंकां. सपोज तेंकां काडपाक सपोज पोलिसांक अपयश ठरले जाल्यार जेन्ना हिंदूय येता थंयसर पुजा करपाक तेंकां सुद्दां तुमी प्रोटेक्शन अशें दिवचें. आयज असो हो फेस्ता खातीर हेंच्यांनी 500 पोलीस हांगासर हजर केल्ले आसा. मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर स्वता हांगासर उबे आसा आनी तेंच्यांनी आमकां आडयता. जाल्यार तुमी आमी जेन्ना येतले पळय, आमी हिंदू जेन्ना येतले थंयसर विजयदुर्गा देवीचे मुर्ती स्थापना करपाक किंवा आमी विजयदुर्गा देवीची पुजा करपाक, त्या टायमार तेन्नाय मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर आनी हे 500 पोलीस येतले काय कितें हें आमी तुमकां विचारूंक सोदता. एनसी ग्राउंड आमी सीएमाक मेमोरेंडम दितले. सीएमाक सांगतले आमी की बाबा हे जे कितें आसा बिफोर संडे इट शूड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द आर्किओलॉजिकल सायट. मेंटेन द स्टेटस को मेंटेन करा म्हणून याद करून दितले की तेंच्यांनी सांगलेले की पोर्तुगीजा त्या वेळाचेर जे मंदिरां तोडलेली आसा ती तितून परत पुनर्निर्माण करतले म्हणून. हे विजयदुर्गा हे तितूंतलो एक भाग आसा आनी त्या एकमेव मंदिर शिल्लक आसा. ते तुमकां दिसता ना काय? ते केन्ना करतले तुमी?